पिसुल्ल्या ह्याय वर्सा पुलीस बंदोबस्तात दसरो जालो। थळाव्या लोकांमदी वादावादी जाल्ल्यान फाटली 5 वर्सां पुलीस बंदोबस्तातूच पिसुर्लेचो दसरो जाता। रवळनाथ पिळगेच्या कोतान हो तांचो पारंपारीक दसरो न्हीच, पारंपारीक पद्धत म्हणून सातेरीची पिळगी हो दसरो करता असो रवळनाथ पिळगेचो आरोप आसा। पिसुर्लेचो दसरो ह्याय वर्सा पुलीस बंदोबस्तात जालो। दसऱ्या दिसा देवीची तरंगा रवळनाथाच्या देवळात हाडपाची परंपरा आशिल्ली खंय, पूण 5 वर्सां पयलीं सातेरीचे पिळगेन ही परंपरा मोडून भायल्या भायर तरंगा व्हरून दसरो मनयलो। हे परंपरेक हरकत घेत रवळनाथाचे पिळगेन मामलेदारा कडेन कागाळ केल्ली, पूण फाटली 5 वर्सां दसरो असोच जाता। हो वाद अजूनय सुटावो जावंक ना। हे विशीं हनुमंत परब कितें सांगता ते पळयात। आम्ही सगळे रवळनाथ कुळांतले सगळे पिळगी आम्ही आयज जमलेले आणि आतांय जमल्या, पण जे पद्धतीन आम्ही हो आमचो पारंपारीक दसरो आसा हो ह्या रवळनाथा कडेन इतल्या हजारो वर्षांपासून जाता, आमच्या आजे पणजे शेणजे पासून। आणि काल नमीचो दीस रातचे तरंगा बी हांगासर सगळ्यो सजावट करप, मागीर खेत्र आसता ते जावप, आणि त्यानंतर आयच्या दिसा परत एक खेत्र आसता कोंबड्याचे ते दनपारां, आणि तरंगा मागीर थंय हांगा येता खामा कडल्यान वाजत गाजत हंवसाराचेर हे सगळे जाता। आमची दोन तरंगा आसा, एक रवळनाथ देवाची आणि एक केळबाई देवीची। सो आमचे 2 मोड आसा, तेंचेर हंवसार हो उबो रावता आणि हे पयलीं पासून चालत येयल्ले आसा। पूण जेन्ना आमी हो आक्षेप घेतलो 2019तल्यान, हेंच्यांनी जे दसरो बंद उडयलो जो देवळान बेकायदेशीररित्या आमकां कोणाक विश्वासान न घेता तेंच्यांनी देवी नवदुर्गेचो कळस अर्धवट स्थितीत असलेल्या देवळान डायरेक्ट व्हरून दवरलो आणि दसरो बंद उडयलो। एक्चुअली दसरो आमचो सुरू जाता जेन्ना देवी भायर येयली गर्भकुडींतल्यान, लास्ट 11-12 जाता रातची, आणि गांव कौल जाता। गांव कौलाक सगळ्यांक जेन्ना कौल दिल्या नंतर मागीर वाजत गाजत देवीचो कळस भितर वयता आणि देव रवळनाथाचे तरंग आणि देवी केळबाईचे तरंग हे परत भितर वयता, आणि परत मागीर दुपारात बी सगळे जावन मागीर तो दसऱ्याची सांगता जाता। पण ह्या लोकांनी 19 जी गजाल केली त्या खातीर आम्ही खंयचीच पिळगी खंयच्याच कार्यक्रमाक सहभागी जावंक ना, कारण हे लोक खंयच ह्या देवाकूय मानिना, पिळगेकूय मानिना, आणि परंपरा आपणाक जाय तशी आता केली 4-5 वर्सां ते मोडीत आसा। तेका आम्ही आक्षेप घेतला, पयलीं घेतलो आणि ह्या वेळारूय घेतलो, पण कितें आता हे आपली मनमानी चालूच दवरल्या, ही थांबोवंक जायी। आम्ही आज सुद्धा म्हणजे 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं पत्र दिल्ले मामलेदारान। आमकां अपेक्षा असली की हियरिंग जावपाची 70 मामलेदारान, ती तेणी घेवंक ना, आता ती फुडें 16 तारखेक दवरल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।